येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन पॉश घोषणा केल्या। तो खंय वास्को पॉश बस स्टँड बांदतलो। विमानतळावरी चकाचक पॉश प्रशासकीय इमारतय उबारतलो। सध्या गोयचे हेर बस स्टँड आणि सरकारी इमारती पळयत जाल्यार ओकारे येतात। माविनान हाचे आदी हीच रिकॉर्ड झरयल्ली। देखून आता माविनान दिल्ले आश्वासन केन्ना मेरेन पुराय करता ताचीच वाट पळोवपाची। वास्को आमी पळयता की जायते इश्यूज आहा, लायक हांगा जो बस स्टँड आहा तो जावपाक जाय, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जावपाक जाय, भुरग्यां खातीर ग्राउंड जावपाक जाय। पूण एक बरीच गजाल आमकां आयकूंक येयल्ली आसा की जे हांगाले आमदार आहा तशेंच जे आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा हेंच्यांनी एक अनाउन्समेंट केल्लें आसा की फाटल्यान जो दिसता तो ग्राउंड हो जो आहा हो KTCच्या प्रॉपर्टीन आसा आणि KTCन आणि जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेंच्यांनी अनाउन्स केल्लें की हो ग्राउंड तसोच उरतलो, भुरग्यां खातीर बऱ्यापैकी करून मेळटलो। तशेंच जी फाटल्यान जी KTC आहा, KTC बस स्टँड एक मल्टीपर्पज आणि बरो मॉडर्न बस स्टँड जावपाचो आहा, जे जाग्यार एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग येतली, जे मामलेदार कलेक्टर ऑफिसीस जे जळीमळी पडलेले आहात जे ऑपरेट जातात तांकां एका बिल्डिंगे खातीर हाडटले। तशेंच थिंगा एक हॉल जातले आणि हो जो ग्राउंड आहा ह्यो युथ्सा खातीर जो आहा हो ओपन जातलो, बरो तरेन मेंटेन जातलो, जेणे करून जे KTC बस स्टँड जे म्हणटात की लॉसान वयता पूण हांगा खंय तरी एक भुरग्यां खातीर एक मल्टीपर्पज हॉल हे गोंयांतलो फर्स्ट असो प्रोजेक्ट आसतलो असो दिसून येता। आनी अशें मिनिस्टरानूय सांगल्या की ग्राउंड ट्रान्सपोर्टचे बशी डेपो मागीर त्या भायर हॉल आणि जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग हे सगळे एकी कडेन येतले अशें तेंचें म्हणणें आनी हेचें काम बेगीनच्या बेगीन चालू जातलें अशें म्हणणें आहा। गोयच्या बस स्टँडाची अवतिकाय आमी पळयल्या। ते फाटभुंयेर येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन घोषणा केल्या। वास्कोचो बस स्टँड पॉश बस स्टँड जातलो म्हण। दुसरो विमानतळच। वास्को प्रशासकीय इमारत येतली, तीवूय खंय पॉश। आयकुया माविन बरोबरच दाजी साळकराचोय वास्को विकासाचो हावेस। See, we are in the process of building brand new bus stands which will be like bus ports. This is a commitment which has been given by none other than Shri Nitin Gadkari ji. He said all your bus stands will be so developed they will look like bus ports. Now bus ports are nothing but posh with posh lounges and very posh sitting arrangement where it looks like an airport. That's the standard he wants to carry forward the bus stands. He said, Goa, I will make it unique. Now after he gave that assurance, my endeavor is Panjim, Margaon, Mapsa and Vasco, of most important, should see it happening in the shortest possible time. That plan also had plans for an administrative building for Murmugaon Taluka, which is very much required. It is going to be a posh administrative building. आता सध्या म्युनिसिपालिटी तांचे तांकां स्पेस जाय, तांकांय रेवेन्यू कितें तरी जाय ते प्रयत्न करतात आनी म्हाका दिसता खंय तरी सोल्युशन येतलें। आतां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह नवी बिल्डींग बस स्टँडार आमी बांदपाक हातान घेतात, तातूंत भितर सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसिसांक जे कंजेस्टेड आसा जाल्यार तांकां जागो जाय ती आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले। आनी म्हाका डेफिनेटली खबर आसा की हाज्या फाटल्यान माविन सरूय लागला आनी ताज्या खातीर जितली ऑफिसीस आमी थंय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगेन घालपाक शकता आनी बरें स्पेशियस बरें हातूंत वातावरणात ते आमी प्रयत्न करतले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।